चारूय कामगार विरोधी केंद्रीय कायदे रद्द करचे। पंचायत, गोवा डेअरी, PWD कामगार पुरवण सोसायटीतल्या जायत्या कर्मचाऱ्यांकूय 7वो वेतन आयोग लागू करप गरजेचो आसा। तसेच उण्यात उणे वेतन 26,000 रुपया मेरेन करचे। सगळ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक कायमस्वरूपी करून थारावीक मुदतीचे कंत्राट रद्द करप, तसेच सगळ्यांक समान वेतन दिवपी आणि दर्जो सुनिश्चित करप गरजेचो आसा। अश्यो साबार मागण्यो घेवन अंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर मोर्चा हाडिल्लो। पहिले म्हणजे आमकां सरकारी सेवेत कायम करून वेतन श्रेणी द्या हो आसा दिया, आणि ना तर आमकां मिनिमम वेजीस 26,000 तेंच्यांनी घालून दिल्ले आसा सेंट्रलाकसून, ते दिया। आणि पेन्शन स्कीम तयार करा, आणि नंतर आमकां ग्रॅच्युटी दिया। नंतर आमकां बाकीचे काय आमचे डिमांड आसा, FRS सिस्टम आसा आमची मोबायलाचेर, ती FRS सिस्टम बंद करा अशें म्हणून की आमी जेन्ना बेनिफिशरींक स्टॉक दिता पळय न्हू तेन्ना आमकां फेस ऑथेंटिकेशन करता बेनिफिशरीचे। आणि इवन आमचे मोबायल जे पळय आसा न्हू ते मोबायल गव्हर्मेंटान दिल्ले 4Gचे तेवूय मोडलेले आसा 75%। स्वता अंगणवाडी वर्करां आपल्या स्वता मोबायलांचेर काम करता, आणि ताका लागून आतां आमी फाटीं आमच्या डायरेक्टराक मेळ्ळी, तिणी सांगल्या की आतां रोखडेच दितले म्हणून ते मोबायल, त्या प्रमाणे आमी त्या मोबायलांचेर काम करतली। आणि दुसरें म्हणजे FRS सिस्टम आसा ती कंप्लीट बंद करा असो म्हणून सेंट्रलाकसून दिल्लो आसा। मग आमचे FRS केले काय ना तेच तिणी हें करपाचें अशें। आणि EKYC बी करूंक लायता बेनिफिशरीचे आमकां 2262 हेजे वर्कर आनी तेजी तितलीच हेल्परां, कांय एक रिटायर जाल्ले आसा, कोण एक्सपायर्ड जाल्ले आसा ती कमी आसा, टोटली 2500 टोटल आसतली। जे सेंट्रलाच्यान स्कीम आसा ते स्किमीन आमकां फक्त आमच्या गोंयान आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आमी युनिटीन रावन जायते कितें मेळलेलें आसा। तशेंच आमी मागता जी सेंट्रलाची स्कीम आसा जाल्यार सेंट्रलाकसूनच आमकां तेंच्यांनी स्केल लावन दिवपाची। थंयच्यान तर जाल्यार एक हें जातलो पेन्शन आसा तें आमकां मेळना, ते पेन्शनी आमकां मेळपाक जाय, हो आमचो मोस्ट डिमांड आसा। आनी जशें जशें म्हारगाय वाडटा तशें तशें पगारी वाडचो आणि सगळे पेन्शन वाडचे, सगळे वाडचे, हो आमचो सगळ्या वर्करांचे तर्फे आमचो डिमांड आसा। गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर।